ह्या निमतान गोंयच्या प्रत्येक पंचायतीक एक बरी अशी आर्थीक मदत करची, जाका लागून तांणी कसले तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट त्यांच्या गांवांत घेवचे, ज्याची खूब गरज आसा. आनी जेन्ना ही आनी ताणें ते पयशे धाडून दिले पंचायतीक सुद्दां 50 लाख पयलो हप्तो असो म्हणलेलो. तर बरें काम केलें आनी एक 50 लाख मेळूंक शकता. फुटबॉल टुर्नामेंट आमी एका वेळार केल्ले हांगा. इतलेंच न्ही, हांगा जो व्हॉलीबॉल आसा थंय आमी कितलेशेच व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट केल्या. आनी क्रिकेटच्यो कितल्योश्योच मॅची हांवूय हांगा खेळ्ळा स्वता. ओपनर म्हणून आमच्या शहरांत क्रिकेट क्लबाची कितल्योश्योच मॅची आमी हांगा ह्या ग्रावंडार खेळ्ळा. आनी ह्या ग्रावंडार परिस्थिती जर इम्प्रूव करतलो जाल्यार म्हणल्यार ह्या ग्रावंडाचो विकास जावपा जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं हांगा जर आतां करतलो जाल्यार पयलीं ही जागो पळय आसा तो कोबणे नदीच्या नांवार लागलेलो आसा. आनी त्यामुळे कोबणे नदीचें कॉपरेशन मेळ्ळ्या शिवाय हें जायना. म्हणून हांवें टॉनी नॉर्दनाक पयलो फोन केलो. दोन आमच्यो गरज आशिल्ल्यो त्या वेळार. एक गरज आमकां जागो आशिल्लो MRF फॅसिलिटी मॅटेरियल हें सोसायटी फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट. ताका हांवें आयडेंटिफाय केलो पंचायतीच्या कुशीकूच जागो मेळनासलो. आनी टोनीक हांवें फोन केलो, टोनी नोरोना. तो एटर्नी आहा सोडून कोबणे नदीचो आतां. टोनी म्हणलें एक आमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी आयल्या, 50 लाख आमकां मेळ्ळेले आहा. आतां म्हणलें तुजी गरज आहा, तूं म्हणलें ह्या ग्रावंडा खातीर आनी त्या MRF खातीर आमकां NOC दी. Which will definitely help us to tap our young and innocent talent who are future of our village and society to excel. On behalf of Village Panchayat Chodamagal, I am deeply thankful to our Honorable MLA Vimandan Vishek for the efforts put by him and the team of concerned authorities, officers involved in seeing this project through and for sparing valuable time by him to grace this occasion. Are in the corner of the ground. So in a sense, we've always taken an interest in everything that happens here. We've been we started the Benedict Villa Cup. We started to help some of the teams, and that I think I'm so happy that today the decision to improve the grounds, to make it, a higher standard for both. I think it's football as well as volleyball. Volleyball as well as football is going to be is a huge spur to the youngsters, for the young people of Shillong and its adjoining areas. उमेद आसा जाता, कारण हो साऊथचो ग्रावंड हो एक चोडणगांवचो ऐतिहासीक असो हिस्टॉरिकल ग्रावंड आसा. कारण ह्या ग्रावंडा शिवाय आनी आमच्या खंयच्याच खेळगडी फुटबॉल म्हणा, क्रिकेट म्हणा आनी कितें म्हणा, सगळ्या खेळटलो जाल्यार होच एक ग्रावंड आसलो. आतां सद्या आमकां चामेऱ्यान एक उपलब्ध जाला बरो सरकाराच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटच्या माध्यमांसून. पण तरी आसतना ह्या हितून इतले ह्या ल्हानपणा वचून आमी पळयता की ह्या ग्रावंडाची आहा पळय तेच परिस्थिती ह्या आहले. पण आमकां जेन्ना गव्हर्मेंटान लिबरेशन फंड म्हणून दिलो, आणि लिबरेशन फंड हो एका कसल्या तरी गांवांतल्या बऱ्या वास्तू किंवा बऱ्या गोष्टीक तेजो स्पेंड करपाचो आसलो. आमच्या पंचायतीन एक बरी डिसिजन घेतली आणि ह्या ग्रावंडाची उदरगत करपाची, डेव्हलपमेंट करपाची एक संद मेळ्ळी. आता हो हांगासर ग्रावंड सुसज्ज असो जाता. तशेंच लिबरेशन डेचे एज अ सरकारान आमकां प्राप्त करून दिले, आनी त्या बद्दल आयज मुखेल पावणे आयज ब्युटिफिकेशन एरिया आसा ही सामकी हे करपाक आयज आमचे लाडके ह्या मतदारसंघाचे आमदार हे आमकां अशे प्रेमानंद शेट मतदारसंघान आयज कामाचो वर्षाव ठेवलो आसा. पंचायत डिपार्टमेंटाक 50 लाखाची निधी आयज सबंद आमच्या 191 पंचायतींक दिली. आणि तिजो खर्च करता आसतना आमच्या चोडण पंचायतीत आमचे सरपंच श्री पंढरी वेर्णेकर यांच्या 60व्या वाढदिवसा निमित्त आम्ही आयज हो कार्यक्रम आयोजन केल्लो आसा. म्हणजे जो साऊथ ग्रावंड आसा, ह्या साऊथ ग्रावंडाचें रिनोवेशन काम आयज सुरू जातलें आनी हेजो आयज शुभारंभ जाल्लो आसा.
त्या क्षणी आमच्या बरोबर उपस्थित सरपंचाच्या वाढदिवसा निमित्त खरोखरच म्हाका बरें दिसता, कित्याक तेज्या वाढदिवसा निमित्त सगळ्या पंच मेंबरांचे एक मनोगत आसलें की आयजूच हो फावंडेशन स्टेन जावपाक जायो म्हणून जो प्रयत्न आमी केलो, म्हणजे ही फायल खरें म्हणजे आनीक एक म्हयनोभर तरी रगडटली आसली, पण आमच्या प्रयत्नान ही फायल आमी आयज मंजूर करून तांकां एक गिफ्ट दिल्लें आसा. खरंच आयज चोडणा गांवचो सरपंच ह्या नात्यान चोडणा साऊथ ग्रावंड जो ऐतिहासीक असो ग्रावंड, ह्या ग्रावंडाचें रिनोवेशन काम जे पयलेच फावट हांगासर जाता, तेजे सगळ्यांनी नोंद घेतल्या. आमले सरान जशें सांगलेलें आसा सविस्तर कामाचें स्वरूप कशें आसतलें तें, ह्या कामाच्या स्वरुपान ज्यो कमतरता उरतल्यो त्यो पूर्ण करपाची जबाबदारी आमची आसतली. जो फंड अपुरो पडटलो, आतां आमी 50 लाख जरी म्हटले जाल्यार 50 लाखाचें काम कंप्लीट जायना. भितून GST आसता, 18% GST जर काडली जाल्यार सादारणशे 32-34 लाखाचें जें काम जातलें, त्या कामान त्या पयशांनी सगळो जो एमावंट जो आसा हितून जे स्कोप आहा ते स्कोप निभयचो पडटलो. आनी जें उर्वरीत काम आसतलें तें आमकां एखादें गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या SAG किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ह्या डिपार्टमेंटाची मदत घेवन आमकां व्हडलें व्हडलें काम करचें पडटलें. आनी जतन करून दवरपाक लागून खूब प्रयत्न केल्ले आहा. खूब खेळाडू आमचे हांगासर तयार जाल्ले आसा आनी आयज ग्रावंड आसप ही अत्यंत काळाची गरज आसा. आमच्या युवा पिढी खातीर एक ग्रावंड जर आसलो जाल्यार एखाद्या त्या ग्रावंडाचेर वचून भुरगीं खेळपाक जाय अशें आमी सांगूंक तरी शकता. चला भुरग्यांना तुमी खेळा म्हणून, पूण आयज जर ग्रावंडूच ना एका गांवांत जाल्यार आमी भुरग्यांक सांगतले ते कितें म्हणून. हो ग्रावंड ज्या जाग्याचेर हांगासर स्पोर्ट्स जाता स्कुलांचे, तो अतिशय म्हत्वाचो असो हो ग्रावंड, म्हणजे रिनोवेशन काम आयज जाता हे एक मोठे सुखद गोश्ट आसा. आमच्या सरकारान अशे प्रयत्न करून आमच्या आतां चॅमेरन ग्रावंडाचेर जे एक 50 लाखाचे अजून एक DSS आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सातून एक टेंडर जाल्लें आसा, म्हणजे त्या सुद्दां ग्रावंडाचेर रिनोवेशन काम सुरू जातलें आसा. टेंडर जाल्लें, टेंडर अवॉर्ड जाल्लें आसा. तशेंच केळबाय ग्रावंड जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीज तेंच्यांनी डेव्हलप केल्लो ग्रावंड, हे दोनूय ग्रावंड चोडणा आनी चॅमेरन ग्रावंड आनी केळबाय ग्रावंड, हे दोनूय ग्रावंडाचे रिनोवेशन कामाचे टेंडरां जाल्लीं आसा. अशे स्पोर्ट्स ग्रावंड जे आसा ते आमी मय मतदारसंघान जास्तीत जास्त डेव्हलप जावचे आमचो हो सदोदीत आमचो प्रयत्न आसतलो. भुरग्यांची आमकां अपेक्षा पूर्ण आनी ऐतिहासीक निर्णय हा, ह्या सगळ्या निर्णयाचे आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत केल्लें आसा. आयज ह्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.